मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्या अशी गर्जना आसा जायत. दर एका कोनशाक लूटमार, गोळीबार आनी खून घडत आसतना खरेच हे राज्य अजूनय सुरक्षीत आसा वय? दर एका गोंयकाराचो प्रश्न. मडगांव सत्र न्यायालयाच्या मुखार पार्क केल्ल्या एका कारीक अचकीत लागलो उजो. बरे म्हण बरे कोणाक कांय जालें ना. उजो पालोवपी दळ आनी फातोर्डा पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत हाडले उज्याचेर नियंत्रण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काब दे राम हांगा पुलिसांच्या संरक्षणांतल्यान शिमो थारावपाक आयिल्ल्या लोकांक विरोध थळाव्यांनी केलो. काणकोण कलेक्टरान काणकोण पुलिसांच्या संरक्षणांत मर्यादा घालपाचो आदेश दिल्लो अशें पुलिसांनी सांगलां. थळावे म्हणटात की हो वाठार कुंकळे पुलीस स्टेशनांत पडटा. जाल्यार काणकोण पुलीस कशे आयले? हातूंत कोणाचो राजकीय आशिर्वाद आसा वय? थळाव्यांक प्रश्न पडला. ऑर्डरी फोटो नाका म्हाका तुजी आयडी जाय. तू गव्हर्नमेंट सोडून जाल्यार म्हाका आयडी जाय. परत करा. सर तो आयडी दाखय मा दाखयना. ऑर्डर टाके तुझी आयडी बैल लागे न्हू ऑफिसान तुगे आयडी काय गड्याक लागाय. आयडी नासा कित्याक आयला? आयडी दाखय पयलीं. आयज आमी जमले आसाय गवळ खोल काब दे राम. आज आमी जमल्याक ह्याच खातीर की सकाळी हिंगा सर्वेकार येयल्लो. ते सगळी आमची जमीन सर्वे करपाक लागलो. आमी ताका विचारले सर्वे कित्याक करता काय म्हण. तुमी खंयची काय म्हण. ते म्हणाले गव्हर्नमेंट सर्वंट. आमी सांगले तांकां आयडी दाखय म्हण. ते आयडी दाखोवपाक रेडी ना जाले. आयडी दाखय म्हण ते ऑफिसान येवपाक लागले. लास्ट टायम बी ते येयल्ले ह्या जमनीचेर कब्जा करप. ही जमीन आमगेली आमगे जाणट्या पंचान सगळ्यांक हाडून दवरली. बट ते इलिगली येवन कब्जा करूं शकता. आमकां काय प्रायर नोटीस बी काय धाडनाय. डायरेक्ट इटा सर्वे करूं शकता. आमगे जाणटेल्यांनी ही खंय माथ्या मानान जमीन केल्ली भुरग्यां खातीर पोट पोसपा खातीर. बट ते कशें आयकना आनी ते जमीन आपल्यालीच म्हणटाय. आमी तांकां सांगले पेपर घेवन ते कांयच आयकना. पळय इलिगली आज येयल्ले पुलीस प्रोटेक्शन घेवन येयल्ले. आनी ही जी इतले लोक जमीन जमल्या ह्याच खातीर की आमकां आमची जो अन्याय जाता तो आमकां न्याय मेळपा खातीर. आनी ही जमीन आमी कशेंच कोणा दुसऱ्या कब्जा करून दिवची ना. कित्याक ह्याच जमनीचे आमी पोट भरताय, शेत रोयताय, पोट भरताय. आनी कांयच ना. आमी कितें आमी दुसऱ्या कडेन खंय वचून आमी जॉबा ना कित्याक नाय. आमी फक्त हे शेत रोवन पोट भरता आमचें. बट ते परत येतात आमकां स्वतायताय त्रास करताय. कशें आयकनात. जाणटेल्यान केल्लें तेजे बापायन केलें आमी भोगताय. आमकां ते खूब त्रास करताय. कित्याक विचारलें जाल्यार म्हणटाय आपण गव्हर्नमेंटान धाड म्हणटाय. आमी म्हणलें गव्हर्नमेंटान धाडला जाल्यार आमकां कित्याक सांगनाय. आमकां सांगपा जाय न्हू. तुमगेले जाल्यार आमगे जाल्यार आमी मोड राखून दवरले आहा. आमकां तुमी कित्याक त्रास करताय ते कांयच सांगनाय. तकली सकयल घालून रावताय. अरे तूं कोणी धाडलें ते प्रूफ दाखय म्हणल्यार ते ऑफिसान ये म्हणटाय. आमी कितें करपाचें? तुमी सांगपा जाय आसलें न्हू पयलीं आमकां. आमी तांकां पयलीं येयलें तेन्ना सांगलें तुमी कितें करता जाल्यार आमकां सांगाय पयलीं. आमी तुमगे मनीस हाडटाय बरें करून पळया कितें करया. तुमी आमकां अशें करून हाडनाकाय म्हूण. आमगेली जाणटेल्यांनी पयलींची आनी ती त्या जाणटेल्या भोगत येयल्या तशें आमी बी त्या जमनीचें पोट भरीत येयले आहाय. आमगेल्या घरा एक गव्हर्नमेंट कोण सर्वंट ना कितें ना काय ना. एक्स MLA एक्स पंच ZP हे सगळे इन्वॉल्व जावन ही जमीन आमगे विकोंक सोदताय आनी आमकां धमकी दिताय. आज ते सर्वेकार पुलीस घेवन येयले. आमी सर्वेकाराक आडयताय पूण ते चाललेले ते सांगता इथे गव्हर्नमेंट जाल्यार तुगे आयडी प्रूफ दाखय. मागीर आमकां ऑफिसान आपयता प्रूफ चोवपा यो म्हूण. हें कितें तें गव्हर्नमेंटा हें रूल हें आमकां कांय कळना. पूण आमी ही जमीन आमगेली कोणा दिवपा ना. आमी जे जमीन ही आमकां जाय जाणटेल्यांनी जमीन जाय आनी आमगेल्या ह्या जमनीचेर आमगे पोट भरता. त्या लागून आमी ही जमीन कोणाक दिवपा. कोणूय केदो येयल्यार सुद्दां आमी ताका विचारतले परत. पंचायत विचारल्या आपूण NOC दिला म्हणटा. मामलेदार कलेक्टर ते येवन पळय ती शुटींग काडपाची ती बंद केली. जायते हें केल्लें तेमी ट्राय करताय. आनी हे सगळे इन्वॉल्व आसा हेतून. मामलेदार इन्वॉल्व आहा, कलेक्टर इन्वॉल्व आहा आनीक पंचायत इन्वॉल्व आहा. आनीक त्या शिवाय आनीक कमुलातीचे मनीस आहाय.
अशकोन इन्वॉल्व आसून हे सगळे मनीस इन्वॉल्व आसून ही जमीन आमगेली कब्जा करूंक सोदताय म्हणून हे आतां आमी आज सकाळी सर्वेकार हाडलेले तांकां विचारपाक येयल्या ते म्हणटाय कितें आमी हितून गव्हर्मेंट धाडलो म्हूण सांगताय गव्हर्मेंटान विचारलें जाल्यार गव्हर्मेंटांनी धाडलें म्हूण तांकां विचारूंक गेले जायत ते सांगताय तेंचे म्हणून आमी आयडी मागल्या ते आयडी ना म्हूण सांगनाय आसाय म्हूण सांगनाय आनी पोलीस प्रोटेक्शन धाडलें ते पोलीस प्रोटेक्शन तांकांय परतून धाडलो आनी हेंकांय परतून धाडलो सर्वेकारांक. दुसरे वटेन काणकोण कलेक्टरान सांगले की काबदे राम काणकोणात महसूल जमनी खाला येता देखून तांकां कुंकळी पुलीस अधिकार क्षेत्राची खबर नाशिल्ली. मर्यादा घालपा खातीर कुंकळी पुलिसांक नवी नोटीस जारी करतले अशें तांणी सांगले. तांकां अजून कसलीच नोटीस मेळूंक नाशिल्ल्यान कलेक्टरांच्या कृतीचेर थळाव्यांक दुबाव आसा. बेकायदेशीर बांदकामा खातीर राजकीय आशिर्वाद आसा वय असे प्रस्न निर्माण जावपाक लागल्यात. ही शेत जमीन शेतकारां खातीर तिगून उरतली वय येता तो वेळच सांगतलो. कितें जालें ऑन 6/11/25 म्हाका न्ही ISLR चे न्ही सागर नावेलकर इन्स्पेक्टरान न्ही म्हाजे कडेन न्ही पोलीस डिप्लॉयमेंट मागले इन सर्वे नंबर 271-0272/1 एंड 277/0 ऑफ खोला विलेज. आनी तूं जाणा कितें काम ना सद्या आमी SIR आनी बाकी कडेन बिजी आसतना न्ही ते ओवरसायटीन न्ही हांवें ते पोलीस डिप्लॉयमेंट न्ही लेटर न्ही काणकोण पुलीस स्टेशनाक केले. सो काणकोण पुलीस स्टेशनाक एक्चुअली ते हें करपाक जातलें की ते थ्री पट्टना तेमकां हें करपाक जातलें कुंकोली पुलीस स्टेशनाक. सो ते काणकोणचे पुलीस थंय गेले ते आउट ऑफ ज्युडिक्शन जाले तेन्ना. सो म्हाका दिसता थंय लोकांनी मातसो तो इश्यू केलो हे कशें येयलें काय म्हणून. सो एनी हांव तें लेटर हांव विड्रॉ करतलो आनी हें आतां तें लेटर ऑलरेडी म्हाका ISLR आयिल्लें आसा. सो तें हांव लेटर सीज द ज्युडिक्शन कम्स अंडर कुंकोली पुलीस स्टेशन ते कुंकोली पुलीस स्टेशनाक धाडटलो. रेस्ट वॉट एवर डिमार्केशन आसा पळय ते दॅट इज फॉर ISLR. ओनली द डिप्लॉयमेंट मागला पळय पुलीस. सो ज्युडिक्शन कम्स अंडर कुंकोली पुलीस स्टेशन. सो दिस लेटर आय विड्रॉ एंड हांव कुंकोली पुलीस स्टेशनाक लेटर. पूण सर जेन्ना काणकोण पुलिसेक सांगले तेन्ना पुलिसेक तरी तेंकांय कळना काय कितें कन्फ्युजन कितें म्हाका कांयच खबर ना. तेमचे कन्फ्युजन एखादें तेमकां आमच्या ही ISLR टिमीन तेमकां ज्युडिक्शन सांगना आसतना तेमकां घेवन गेले आसतना लेटर वन दे केम टू नो ते ज्युडिक्शन कम्स अंडर कुंकोली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो गुन्यांव गजर मोठ्यान वाजता. कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्ळ्या अशें आप म्हणटा आनी गृहमंत्री पद सोडचें अशी मागणी मुख्यमंत्र्याक करतात. गोंयभर गुन्यांवाचें प्रमाण वाडत आशिल्ल्यान राज्यांत ताण वाडत आसा. दर एका कोनशाक लूटमार, गोळीबार, खून घडत आसतना खरेंच हे राज्य अजुनूय सुरक्षीत आसा वय दर एका गोंयकाराचो प्रश्न. आमदार वेंझे विएगस सयत आप प्रतिनिधी मंडळान राज्यपालाक मेळून कायदो आनी सुवेवस्था पुराय कोसळप अशें म्हणटात ताचो निशेध केलो. मुख्यमंत्र्यान गृहमंत्री पदाचो राजीनामो दिवचो पडटलो आनी लोकांचो विश्वास परतून मेळोवपा खातीर एक समर्पित पूर्ण वेळ गृहमंत्री नेमचो पडटलो तांणी मागणी केल्या. लॉ एंड ऑर्डराचे कितलेशेच सामके शॉकिंग इन्सिडंट्स आमी गोंयांत पळयतात जे गोंयांत केन्ना आयकूंक सुद्दां नाशिल्ले आनी आमी कितलेशेच मिडियाक बायट दिले, प्रेस कॉन्फरन्सीस केले पूण कांयच इफेक्ट ना सरकाराचेर. एक सामान्य गोंयकार ताका एक भंय जाल्लो आसा. अ कॉमन गोवन इज फिलिंग अनसेफ इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड एज आम आदमी पार्टी वी कॅनॉट लेट दॅट हॅपन. हो सरकार आतां 33 आमदार घेवन बसला, विकते घेतिल्ले आमदार घेवन बसला म्हणून फुडले आतां एक वर्स सवा वर्स ह्या सरकाराचे उरला तोपर्यंत आनी कितले गोंयकार मरपाचे आनी कितले दरोडेखोरी जावपाचे. वी कॅनॉट टॉलरेट दॅट. सो त्या खातीर आमी आज गव्हर्नर सराक मेळपाक आयिल्ले आनी वी हॅड अ व्हेरी सिंपल डिमांड. जशें सांगले सगळे फॅक्ट्स तांच्या समोर आमी दवरल्या आनी वी हॅव अ व्हेरी सिंपल डिमांड की आतां आमकां एक फूल टायम होम मिनिस्टर जाय. गव्हर्नराक आमी हो मेमोरेंडम दिलो आनी हेजेर तेका आमी दाखयलें की बायणां दाखोयटी जी जाल्या, डोनापावल दाखोयटी, म्हापसा दाखोयटी, रामा काणकोणकराचे जो असॉल्ट जाल्लो, पेरने, मडकय शूटआउट, मुंगूळ गँग वॉर, मागीर किर्ना मर्डर केस, सालिगांव डबल मर्डर, ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो
ज्यो केन्ना गोंय जायनाशिल्लो. गव्हर्नरूय आयकोन ताणें मान्य केली वय अशी जावपा शिरपणा म्हणटा. वी हॅव टू ऑल बी विजिलंट म्हणपा लागलो. आमी सगळ्यांनी लोकांनी विजिलंट रावपाची गरज आहा. सगळो घोलमाल, नो बडी इज सेफ इन गोवा अंडर दीस बीजेपीचे राजकारण. हे जे गुंडा राज जे बीजेपीचे चलता तेमकां सगळे गुंडा भाशा आयले मरे. आनी हे गुंडा हितून सामान्य मनीस तो कोणूय जावं ताका मार पडटा, तितून डकैती जाता, तितून शूटआउट जाता. आनी आज अख्खे गोंयांत लोकांक हुंयका एक भंय आसा की कितेंय जरी तरी सत उलोवपाक गेलो, कितेंय गेलो जाल्यार कोणूय येवन कितें करतलो. सो टुडे आवर डिमांड इज व्हेरी क्लियर. इज लॉ अँड ऑर्डर इज गेटिंग कोलॅप्स डे आफ्टर डे. आणि presses have been taken, we are voicing out everything, but situation is not coming under control. Some mechanism has to be put in place, and the only mechanism is voting. Voting is the only mechanism to put these things in place, and voting is going to happen on December 20th. People have to voice out. तेच बरोबर उत्तर गोंयचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे फुडारी लिसिओ रोंकोन हांनी हालींच बायना आनी सांताक्रूज हांगा धाडसी लुटमार जाल्ल्यान गजर करून तांकां दबावा खाला वचपी सुरक्षा वेवस्थेचे लक्षण अशें म्हळां. आयज ह्या दिसांनी जे गोंयांत घडटा, जे क्रायम्स वाडटा, हे पळोवन आयज खंय ना खंय गोंयकारां मदें एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. 2 दीस फाटीं बायणा हिंगा एक डकैती जाल्ली. तेवूय ते एक फ्लॅटान 7 ते 8 जण भायले मायग्रंट्स तेंच्यांनी एक घरान एंट्री मारून लोकांक ते जे कोण रेसिडेंट जाल्ले आमचे गोंयकारांक तेंच्यांनी अटॅक केलो, मारलो. तेच भशेन म्हापसा गेल्ले फाटी डकैती जाल्ली, तेजे पयलीं दोनापावला डकैती जाल्ली. आनी हे डकैतीचेर पुलिसान कांयच इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना म्हूण तेंच्यांनी जे कोण चोर आसलेले ना, जे कोणे डकैत मारली. बायना, म्हापसा, दोनापावला हांगच्या डाकूपणा सावन रामा काणकोणकार हल्लो, पेडणे गोळीबार, मुंगूळ गोळीबार, पिर्णा खून आनी सालिगांवांतलो दुहेरी खून गोंयांत उच्च दर्जाच्या गुन्ह्यांवांत अस्वस्थ करपी वाड जाल्या. राजकीय आवाज नागरिकांक सतर्क आनी जागृत राव अशें सांगतात तेन्ना जायते गोंयकार विचारपाक उरतात, गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था खऱ्या अर्थान नियंत्रणा भायर पावल्या काय? गोवा 365 खातीर लिन्सी मिनेझीस आनी मुझैफ शेख. मडगांव सत्र न्यायालयाच्या मुखार पार्क केल्ल्या एका कारक अचकीत उजो लागलो. बरें म्हण बरें, कोणाक कांय जालें ना. उजो पालोवपी दळ आनी फातोर्डा पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत उजो आटोपांत हाडलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. सत्य मडगांव कोर्टा कडेन आसा, जो सेशन कोर्ट आसा ह्या कोर्टा कडेन आसा. आनी हो जो रोड आसा हो फातोर्डा गेले कडेन आसा मडगांवच्यान. हांगा आतां ह्या टायमाचेर एक उजो लागलो गाडयेक. ही गाडी जी आसा ही भायर पार्क केल्ली आनी ह्या पार्क गाडयेक हांगा मेन रोडाचेरच उजो लागले कडेन आसा. आनी हेतून इंजर्ड कोण ना, कोण फायर ब्रिगेड हांगा येवपाक खूब टायम लागलो. जो जवळ 1.5 किलोमिटराचे 35 मिनटां लागली अशी लोक सांगतात. त्याच बरोबर हो उजो कसो लागलो म्हणून तो कांय कळना. आमी सदां सांगतात की उज्याचें कारण सोदपाक जाय की उजो पेट्ट कसो. हो उज्याचें कारण कांयच मेळना आज पर्यंत. कितलेशे फायर ब्रिगेडीन पंचनाम केले, उजो पालयलो, पुलीस येतात, पूण हेचं कारण सोदपाक सगळी फेल जाले कडेन आसात. आमी मागतात ज्यो कंपनी गाडी काडटा ह्या गाडयेची जी कंपनी आसा हेणी खंय तरी ह्या गाडयेची खंय फॉल्ट आसा हो सोदून काडपाची गरज आसा. आनी हो काड जाल्यार मुखार जें कितें जावपाचें आसा हें थांबतलें. ना जाल्यार अशें करून लाखांची गाडी ज्यो आसात ह्यो अशें करून उजो लागून काबार जातले आनी जे कोण गाडी घेतले हे त्रासां पडटले. चडशे लोक भुरग्यांक भितर बसयतात, लॉक करता आनी आपूण भायर कितें तरी हाडूंक वयतात. तरी पूण आज बरें आसा की असली कॅज्युअलिटी कांयच जालें ना म्हणून आमी मागतात की जी ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीन हेचेर मातशें लक्ष घालचें आनी कारण कितें आसा हें सोदून काडचें म्हणून मागतात. रवींद्र भवन आसा आमी येताले. रवींद्र भवन येता म्हणजे 2 गाडी आशिल्ली. 2 गाडयो उठल्या आनी कितें उजो पेट्टो पयलो आनी कसो उजो पेट्टा सायडीन गाडी पार्क केली. इतल्यान आर्दूर दीस पडलो. धांव मारून मुखार गेलो. कंटिन्यू गाडी आहा म्हणून पार्क केली आनी येवन पयलें आर्दूर दीस पावलो आनी पावलो शटर बटर बंद आनी फायर ब्रिगेड मातशें टायम लागलो. गाडी मातशी काबार जाली. इंजर्ड बी कितें आसा कोणी?
कांय खबर ना सध्या पार्किंग पूण उजो कस लागलो म्हणटा कांयच कळना खबर ना देवात येताले आमचे बाप ते पळोवन पयले तोय धांवलो हांव फुडल्यान येतालो येताना आमी खेळत रावले पयले आमी ताका सांगलें ते गेले इकबाल सुपर मार्केट शटर बंद कर पयले तेज्या पयले देर भुरगीं भितर कोणी आहा जाल्यार पयलीं चॅक केलें पयलीं कोण ना भुरगीं सो मागीर सेकंड स्टेप एकल्याक फोन करपा लायलो फायराक एक जावन 25 मिनटान फोन केलो फायराक सारकें 35 मिनटान फायर ब्रिगेड पावले एक वर दिसलें आमगेलें डेव्हलपमेंट भरपूर जाल्लें मडगांवच्यान हिंगा 1 किलोमिटर ना मडगांवसान हिंगा हार्डली 1.25 आसतलें थंयच्यान फायराची गाडी हिंगा पावपा फायर ब्रिगेडाची 35 मिनटां लागली सारकी सो दीस इज द सिच्युएशन फकत एकूच बरें आमगेलो दाम बाबाचें हें आसा म्हण हिंगा टेंपल दाम बाबान सगळ्यांक साल्वार केलो कोणाक कांयच जावपा दिवना म्हणून कितें आतां इस्कॉल सुटपाचें टायम जालें इस्कॉला भुरगीं वयताले सगळे बस वयताल्यो बसयो थिंगा थांबून दवरल्यो पयल्यार मागीर सोडले फकत दाम बाबाचो म्हणून कोणाक कांयच जावपा शकना गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळ्ळे युनियनान नावेली युनियन क्लबाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो. नावेली रोजरी खेळामाळार जाल्ले ऑल गोवा इंटर विलेज टुर्नामेंटात कुंकळ्ळे युनियन पंगड नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफी जैतिवंत जालो. फुटबॉल म्हळ्यार एक गोंयकाराच्या काळजान मोनान आमगे शिटकोडी आणि फुटबॉल म्हळ्यार गोंयकार पिशे. आज जी पळय गेम चलता बिटवीन कुंकोलीम Navelim Villages Union and Kunkolim Union, and Kunkolim so they are leading ahead by 2 goals. Football or any sports for that matter keeps us united. Muge bapu Churchill alema tamashe upa paulna putegenu ek bori famad munniya ha. In politics there are no permanent friends and no permanent enemies, but I believe friends can be permanent, but enemies should never be permanent. And sports is such a platform which keeps all the differences away and brings everybody together. Whichever team wins, a team wins because of teamwork. And tenchmat ekvot aspa jayo. आज रिचर्ड कॉस्टा हेटा नावेलिंग रिचर्ड कोस्टाचे एक 2 उतरां सांगपा जाय म्हाका. He played for many clubs. I think when our club Churchill Brothers won the second I-League 12-13, he was the first 11. He is an ISL level player, played for I-League, Pro League, and he never differentiates for whichever team he plays. So sports should be like that, and you all should all support football. Organizers देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबासकी दिता. आमच्या फेस्ता समयार रुजाई साहेबणीच्या ताणें हो टुर्नामेंट घडून हाडलो आनी आयज फायनल केली म्हण. कित्याक आमकां गोंयांत फुटबॉल म्हळ्यार खूब म्हत्वाचें आनी फुटबॉल तियात्र नासतना गांवचें फेस्तूय सबना. म्हणटच तांकां बरें यश दिता फुडाराक साहित्य बरें करून आनी हे भशेन तांचोय बी नावेलीज विलेजर्स युनियन तांचो क्लब अदीक मजबूत जावं. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. फुडले 7 दीस नितळ मळब आसतले. तापमानात खर उष्णताय जाणवतली. देखून भलायकेची जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. सकाळी आनी सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली. सकाळी दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. दनपारच्या वेळार खर उष्णताय आसतली. तापमानात कांय प्रमाणात वाड जातली. शुक्रारचे चडावत आनी उणे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. नितळ मळब दनपारां खर उष्णताय घेवची भलायकेची जतनाय. सकाळी दव आनी धुकें. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. तापमानात कांय प्रमाणात थंडसाण. शुक्रारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.